मंगळारा 3-4 मुद्द्यांचेर मुरगांव पालिकेची बसका बरीच रंगली। वाडे तळी सांबाळपाक ओनराक दिवची काय जी सुडा कडेन दिवची ह्या मुद्द्या वयल्यान बरोच बोवाळ जालो। निमाणे मेरेन हाचेर सुटावो येवना, त्या खातीर परत खासा बसका आपोवपाचे आसात। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। जी आमची वाडेम लेक आसा ती फेब्रिकाच्या इगर्जा म्हणून तेंची ती एक्चुअली लँड पण तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीक डेव्हलप करपाक दिली आणि आयज म्युनिसिपालिटीन गव्हर्नमेंटाचो पैसो लावन एक जवळजवळ 15 कोटी मोडून आयज ती ब्युटिफाय केला आणि हांगासर मॉविन गुदिनो मिनिस्टर आमकां एक लेटर धाडटा की हँड ओव्हर तांकां करपाची मेंटेनन्साक। आमचो त्याच्या बद्दल कांयच विरोध ना, पण हांव कितें विचारूंक सोदता ती लिगली आमकां अजून फॉर्मली आमकां अजून गव्हर्नमेंटा कडल्यान हँड ओव्हर जाली काय जाल्यार आयज चीफ ऑफिसराक विचारल्यार चेअरपर्सनाक विचारल्यार चेअरपर्सन ओगी आहा, चेअरपर्सनाक खबर ना। हे जी सुडा कडल्यान 10 तारखेक ऑक्टोबराच्या 10 तारखेक आमकां लेटर येयला की अजून आमी तांकां रिवायज प्लॅन दिवंक ना, अजून आमी तांकां ऑक्युपन्सी दिवंक ना। जाल्यार हे लेटर जेन्ना हांवें विचारलें तेन्ना आमचो चेअरपर्सन पोजिशनान ना हे लेटर पावलें काय ना म्हणून सांगपाक, आणि म्हाका 2018 आमकां पोजिशन मेळ्ळा म्हणून दाखयता। आयज हांव मागणी करता आमच्या कावन्सिला कडेन आणि आमच्या सगळ्या लोकां कडेन, लोक उलयताले भायल्यान की हो चेअरपर्सन फिट ना म्हणून, पण आयज तांणी खरेंच दाखोवन दिले। आयज तेच्याच कलीग कावन्सिलर जो दीपक आसा एक्स चेअरपर्सन तेणी म्हणून दाखयलें की हेका कितेंय बायटार विचारलें हो म्हणटा शेक मोडले आपणाक खबरूच ना म्हणटा, पूण हांव म्हणटा मोरल ग्राउंडाचेर तेणी रिजायन जावपाचें, तो फिट ना ह्या पोजिशनाक। कारण हे जर ताका सादे गोश्टी कळना जाल्यार लिगली आमकां हँड ओव्हर मेळनासतना आमी म्युनिसिपालिटी कशी दिता? अरे म्हाकाच हँड ओव्हर अजून म्युनिसिपालिटीक मेळोंक ना आणि एक लेटर धाडटा मिनिस्टर म्हणून हो आमकां आयज मागता तांकां दिवया म्हणून, म्हणजे हो दबावा खाली काम करता। दबावा खाली काम केलेलो केन्नाच डेव्हलपमेंट हाडचो ना। ज्या हॉटेल जे आहा ते एक ओनरान तुका दीपक मेहतान चलोवपा दिल्लें आहा, पूण ते आयना शर्मा काय कितें नांव आहा ताजे बरोबर तेणी हे केल्लो आसा, एग्रीमेंट चलोवपा दिल्लो आसा आनी तेणी 2 एग्रीमेंट सायन मारले आसा। एक तुका एम्युनिटीज 1 लाख आणि दुसरो आसा तो हाका आसा कित्याक रेंट कितली घेवपाची जाल्यार एक हाजेर 6 लाख कितले रेंट आसा आनी दुसरे हेजेर 1 लाख कितले, आनी ही इज पेईंग ओन्ली 1 लाख रेंट टॅक्स एन्युअली। 1 महिन्याची रेंट आमकां भरपाचें आसता ते फक्त 1 लाखच भरता, वेर एज ही हॅज टू पे 7 lakhs। आनीक अशें आसा की त्या ओनरान हांगा लेटर दिल्लें आसा म्युनिसिपालिटीक की तेजेर ट्रेड लायसन्स रिन्यू करचें न्ही, आनी तातूंत भितर तेणी एक एफिडेवीट दिल्ली आसा की हें करचें म्हणून ट्रेड लायसन्स दिवचें म्हणून एक फॉर्ज एफिडेवीट दिल्लें आसा अशें म्हाका त्या ओनरा कडल्यान कळिल्लें आसा। ती आमी पळयली आनी त्या रागान म्हाजेरय तेणी आतां हांवें कित्याक वॉट्सॅपाचेर रोटेट केल्लें आसा, म्युनिसिपालिटीक लेटर दिल्लें आसा की हांवें डोनेशन मागलें बी म्हणून। हांव कसल्याच हातूंत भानगडेन ना त्या वॉट एवर 100 years सेलिब्रेशन वॉज डन, इट वॉज डन लिगली, तेजे ब्लॅक एंड व्हाईट सगळे आसा हांगा। 3-4 पॉयंट बरे रंगले आमच्या मिटिंगेन। एक म्हणटा तो वाडेम लेक, आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पंचायत आनी ट्रान्सपोर्ट एक लेटर केल्ले की तेजो मेंटेनन्स आसा तो तेजे ओनराक दिवचो म्हणून, ते प्रमाणे आमी मांडले ते। एक कन्क्लुजन येयलो लास्टाक की तेंचे डॉक्युमेंट्स सारखे नासलेले, एक्चुअली ऑक्युपन्सी मेळ्ळ्या। एक कावन्सिलर उठलो आनी म्हणूंक लागलो एक लेटर ते इनवर्डाक आमच्या मेळना जालें। आतां म्हाका तें कळपाक जाय कितें कसलें लेटर आनी कित्या खातीर तें म्हाका येवंक ना, आनी डायरेक्ट टेक्निकल डिपार्टमेंटान गेले। म्हाका दिसता खंय तरी हें लेटरा खातीर कन्क्लुजन जावना लास्ट सुद्दां, आनी आमी तेका लागून ती स्पेशल मिटींग घेतले वाडेम लेका खातीर, आनी तेन्ना ते आमी डिसिजन घेतले की ते ओनराक दिवपाचे काय जी सोडा मेंटेन करतलो ते। खुबशे कावन्सिलरांनी सांगलें की आमी ओनराक दिवपाचें, थोडे म्हणू लागले आमी जी सोडाक चलयतले ते आमी डिसायड करतले नेक्स्ट मिटिंगेन। हांगासर आमचे इन्स्पेक्टर नासल्या कारणान आनी एक आमी डीएमएनूय आमचो एक इन्स्पेक्टराक रिक्वेस्ट केला, त्या कारणान ही खंय तरी रिकवरी स्लो जाल्ली आसा। कळ्ळें न्हू, खंय तरी असेसमेंट आनी रिअसेसमेंट करतलो जाल्यार इन्स्पेक्टराची गरज पडटा म्युनिसिपालिटीक, आनी एकूच इन्स्पेक्टर आसल्या कारणान आमी ते असेसमेंट करपाक शकना। पयलींच्या काळात म्हणल्यार पयलींचो चेअरपर्सन आसलो तेन्ना दीपक चेअरपर्सन आसलो तेन्ना रिअसेसमेंट सारकें जातालें, दिसाक 2-3 लाख आमकां इन्कम येतालो, तो आमचो स्टक जाल्लो। हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्नमेंटाक की जो आमचो इन्स्पेक्टर हेला
तो आमकां तेणी बेगीन दिवचो आनी हांगा खंय तरी असेसमेंट आनी रिअसेसमेंट आमी हाऊजीस करता जाल्यार आमकां इन्कम येतलो एक 2-3 लाख खंय तरी ना म्हटल्यार पर डे तो इन्कम येता आमकां. तो समज आमकां रिअसेसमेंट आनी असेसमेंटाचो हाऊस टॅक्स इन्कम येयलो जाल्यार आमकां ही शॉर्टेज जावची ना पेमेंट घालपाक आमच्या स्टाफाक. एक कावन्सिलरान काडलो की तेजें वयोन कितें दिलां तेजें एग्रीमेंट तो अमके भरता, हांव तेजेर इन्क्वायरी करतलो. तशेंच 100 इयर्सूय आमचे जाल्या पळय तेजेरूय आमची इन्क्वायरी जातली. कितें कोणी हांवें थोड्यांनी पयशे दिल्या थोडे ना तेंचेरूय इन्क्वायरी जातली. तो इश्यू येयलो तेजेर इन्क्वायरी जातली.